असेंब्लीचे सेशन फकत 3 दिसाचे आपूण सरकारान आपूण लोकशाये विशीं लोकांचे प्रश्ना विशीं कितले सिरियस आहा हें दाखोवन दिलां. ऑपोजिशन लिडर युलिया आलेमांव हांणी गव्हर्नराक एक पत्र बरयल्लें. ताणें एक मागणी केल्ली की 15 दिसाचें सेशन आपोवचें, पूण सरकारान आतां 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशें 3 दिसाचें सेशन आपयलां. राज्या मुखार साबार प्रश्न आसा. इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान गांवां कुशीक काडूंक ना. रेवेचो प्रश्न, रेवेचें परमीट दितलो जाल्यार CRZ फोरान आमच्यो न्हंयो येतात ते कुशीक काडूंक ना. लँड कन्वर्जनाचो इश्यू आसा, कोयराचो विलो लावपाचो विशय आसा, आनी आतां निटाक लागून जें आंदोलन जालां तोय विशय आसा. लोकांच्या मुखार कितलेशेच प्रश्न आसा आनी अपोजिशनाचे MLA ते प्रश्न सरकारा कडेन मांडटले, सरकारची जाप घेतले जाल्यार असेंब्ली ही एक फोरम आसता. तेका लागून तांच्यांनी 15 दीस असेंब्ली सेशन आसचें अशी मागणी केल्ली, पूण सरकारान फकत 3 दिसाचें सेशन आपयलां. 20 जुलयाक आझाद मैदानाचेर जाल्लें आंदोलन बेकायदेशीर आसा अशी कागाळ मामलेदारान केल्ली. उपरांत ह्या प्रकरणात सुमार 1000 तरणाट्यांचेर कागाळ दाखल केली. ह्या 1000 तरणाट्यां मदीं उजवाड NGOचे वांगडी अमरीन शेखाचें नांव आशिल्लें. हे फाटभुंयेर NGOचे वांगडी अमरीन शेखाक पुलीस स्टेशनांत आपयल्ले. ह्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी केल्या उपरांत PI न्यूज ह्या आंदोलनाक NOC दिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. नीट आंदोलना वेळार वापरिल्ली भाशा, कांय निदर्शनां आनी फ्री उमर खालीद अशे तकटे दाखयिल्ल्यान गंभीर प्रस्न निर्माण जाल्ल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हुस्को उक्तायलो. विद्यार्थ्यांक आंदोलन करपाचो पुराय अधिकार आसलो तरी आंदोलनाची दिशा आनी ताचे फाटलो प्रभाव हाचे कडेन गांभीर्यान पळोवपाची गरज आसा. पयलींच्या विद्यार्थ्यांची आंदोलनां मुद्द्याचेर आसतालीं, मात आतांची आंदोलनां तशी ना. देखून विद्यार्थ्यांक योग्य दिशा दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. शिक्षा समागम ह्या कार्यावळींत ते उलयले. केंद्राच्या अधिसुचोवणेच्या मसुद्याचेर नागरिकांक भिवपाची गरज ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें स्पश्ट केलां. गोंयांतल्या कांय गांवांक पर्यावरण संवेदनशील वाठार म्हणून आस्पाव करपाच्या प्रस्तावाचेर नागरिकांक हरकत आनी सुचोवण्यो मांडपाक संद दितले आनी भौसाचें मत विचारांत घेतल्या उपरांतच निमणी अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. राज्यान फाटले 4 दिसांसावन पावस सामको मंदावला, पूण ही स्थिती फुडले 4 दीस अशीच रावपाची आसा. फुडले 3 दीस राज्यान येल्लो अलर्ट जारी केला आनी कांय जाग्यार पावस पडटलो अशी शक्यताय उरतल्या. राज्यांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय आसा.